गोवा युनिव्हर्सिटी भितर कसल्याच तरेची ट्रान्सपरन्सी ना. कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटीक जे कितें घडटा, ईसी आणि एसी एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आणि अकॅडमिक काउन्सिल हाजे मिनिट्स तांणी इमिजिएटली गोवा युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर घालपा जाय. जे तांणी घातिल्ले ना, जी नोंद ताका आमी करून दिल्ली त्या दीस, की तुमी लिपोवन कारभार कित्याक करता काय म्हण. गोंयकारा पासून तुमकां कितें लिपोवपाचें आसा, जाका लागून तुमी हे जे मिनिट्स जे आहा, 2 टॉप मोस्ट बॉडीज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी, ते तुमी पब्लीक कित्याक करना, तुमच्या वेबसायटीचेर कित्याक घालना. कित्याक आमकां तांचे जे मिनिट्स मेळटात तांचे 29/9/23 म्हणल्यार सप्टेंबर 2023 पर्यंत मिनिट्स तांणी पब्लीक केल्ले आसात वेबसायटीचेर. नाव इट्स मोर देन अ इयर. अजून पर्यंत तांणी ताजे नंतर ज्यो ईसीच्यो आणि अकॅडमिक काउन्सिलाच्यो मिटिंगा जालात तातूंत ताजे मिनिट्स घातला. आणि इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज हे सगळे जे कितें जाता पळय इज रिलेटेड विथ एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आणि अकॅडमिक काउन्सिल. त्या दोन्ही टॉप बॉडी युनिव्हर्सिटीच्या ताका अप्रुव्हल दिवची पडटा जे कितें निर्णय युनिव्हर्सिटी घेता ते. सो देर इज एब्सोल्युटली नो ट्रान्सपरन्सी हाजे बाबतींत. दुसरे आमी एक म्हणलें की एक सिलेक्शन तागेलें आशिल्लें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर इन बायोटेक्नॉलॉजी इन स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेस अँड बायोटेक्नॉलॉजी हो एक पोस्ट आशिल्लो. आनी हातूंत भितर आमी ताजे नदरे हाडून दिल्ले की तुमी सगळ्यो गायडलायन ज्यो आसा त्यो तुमी कुशीक उडोवन एक अपॉइंटमेंट करपाचे आसा. We had in fact told him the name कि this candidate is likely to be appointed. सगळे rules फ्लाउट करून. पण तरी असताना आमच्या माहिती प्रमाणे वो जेका डोमिसाइल ना, जेका कोंकणी कळना, कित्याक हे दोन मुद्दे सामके कंपल्सरी उरतात. 15 वर्सांचो डोमिसाइल आणि नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी, हे दोन मुद्दे सामके कंपल्सरी उरतात. आणि ओनली वेन देर इज नो कॅन्डिडेट अवेलेबल हातूंत भितर सुपर स्पेशलिटी असते ती चडशी, जातूंत भितर तांणी गव्हर्नमेंटाकडच्यान परमिशन घेवन ते भरपाचे उरतात. ह्या हातूंत भितर तांणी गव्हर्नमेंटाकडच्यान परमिशन घेतिल्ली ना आणि एक यादव म्हणतो कॅन्डिडेट तांणी अपॉइंट केलो आसा थंय. जेव्हा आमी बंद उडयल्ले पोस्ट ते असोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम GIS इन स्कूल ऑफ अर्थ ओशियन अँड एटमॉस्फेरिक सायन्सेस, हातूंत भितर जे पोस्ट आशिल्ले जे सगळ्यांक खबर आहा, पयलीं 4 पोस्ट अनाउन्स, 2 अनाउन्स केले, मागीर 4 केले, मागीर परते 2 केले, 3दा ऍडव्हर्टाइजमेंट दिली. 1 वर्ष हे सगळे नाटक चलत रावले. आणि जेन्ना तेंगेले पोस्ट भरपाचे आशिल्ले हे सगळे जाले. सिलेक्शन ऑलमोस्ट वॉज कंप्लीट. पण तरी आसतना तांणी ती अपॉइंटमेंट दिनासतना दवरली ओन्ली बिकॉज तांकां जे मनीस जाय आशिल्ले ते तातूंत भितर फिट जायनाशिल्ले. म्हणून तांणी परती चेंज केले रिक्रुटमेंट रूल्स आणि परतून एकदा जाहिरात दिली. पण अजून पर्यंत ते बी पोस्ट तांणी भरिल्ले ना. सादो ज्युनियर लायब्ररी असिस्टंट ह्या 4 पोस्टा खातीर जवळ 8 महिन्या पयलीं तांणी ऍडव्हर्टाइजमेंट दिली. सगळे सिलेक्शन जाले, मेरिट लिस्ट अपलोड केले युनिव्हर्सिटीच्या सायटीचेर आणि अजून पर्यंत हेही बी पोस्ट तांणी भरिल्ले ना. व्हायस चॅन्सलरा विचारतात, चॅन्सलरा विचारतात, कित्याक तुमकां जर 8 महिने ज्युनियर लायब्ररी असिस्टंटाचो पोस्टा जर मनीस तुमच्यांनी फिक्स करून जी लिस्ट प्रिपेअर केला ताका जर अपॉइंटमेंट दिवपाक जायना म्हणल्यार कुछ तो काला बेरा आहे. कितीतरी काळे आसा ह्या भितर आणि ताका लागून हे वितोल्ड करून दवरले तांणी. हो आमचो आरोप आहा तांचेर. आणि आमकां दिसता की खूबदां जाता सीएम शूड कम क्लीन ऑन दीस. सीएम हो एज्युकेशन मिनिस्टर आमचो. गोवा युनिव्हर्सिटीक सगळो फायनान्स जो आसा UGCचो क्वांटम सोडून गोवा गव्हर्नमेंट दिता तांकां. सो तांणी आमकां सांगपाक जाय हे इश्यू आमी रेज करून 1 म्हयन्या वयर जाले तरी आसतना तांचें उत्तर येना आमकां. सो आमकां दिसता की ह्या सगळ्या वेव्हारा भितर कितें तरी काळे बेरे आसा आणि ताका लागून ते लिपोवन दवरपाक सोदतात. अदरवायज दे कुड हॅव गॉन अहेड विथ अपॉइंटमेंट एटलीस्ट ऑफ ज्युनियर लायब्ररी असिस्टंट, जातूंत भितर क्वालिफाईड लोक आसात, तांचे कडेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जे तुम्ही तुमच्या जाहिराती भितर दिले, दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड म्हण, ते क्वालिफिकेशन आशिल्ले गोंयच्या भुरग्यांनी अप्लाय केल्ले, डोमिसाइल आसा, लिस्ट तयार आसा आनी तरी आसतना तांणी दिल्लो. हे रिक्रुटमेंटा बाबतींत युनिव्हर्सिटीत जे कितें चल्लां तें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की इज इट जस्ट एक केरला लॉबी आसा असो एक रुमर स्प्रेड जाल्लो. रुमर बी ती खरी गजाल. एक तर केरला लॉबी आसा
किंवा साधी गोष्ट म्हणटा ती एलडीसी पोस्टाक आमी आयकलां की लाखांनी रुपये काडचे पडटा. एलडीसीची पोस्टां जर लाखांनी काडची पडटा जाल्यार एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर ह्या पोस्टाची रेट किती आसतली? एक म्हणल्यार जी केस असिस्टंट प्रोफेसर इन बायोटेक्नॉलॉजी जी प्रशांतान सांगल्या तातूंत तो डॉक्टर विकास यादव म्हणटा सिलेक्ट केला. ताका सिलेक्ट करपाक जे रूल्स फ्लाउट केल्यात ते हांव सांगता. पूण ताचे पयलीं तागेली डोमिसायल सर्टिफिकेट खंयची हें आमी जेन्ना विचारिल्लें तेन्ना असो एक उत्तर आयलो रजिस्ट्रारा कडल्यान की ताची डोमिसायल सर्टिफिकेट आमचे कडेन ना. आमी खंयची तरी ते कितें ताका तागेली बायल गोंयकार म्हणून ताका कितें तरी हें दिला, रिलॅक्सेशन दिला. पूण डोमिसायल सर्टिफिकेट वीच इज अ मस्ट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टिजमेंट ती दिल्या काय ना ताणें, ती दिली जाल्यार ताची डिटेल्स कितें हें हांवें मागिल्लें. आनी दुसरी म्हळ्यार ताची नॉलेज ऑफ कोंकणी, कित्याक तो डॉक्टर विकास यादव हो कितलींशीं वर्सां जाली दिल्ली आसा. ताजो जर बायोडेटा पळयलो जाल्यार तो गोंयांत 5 वर्सां सुद्दां रावंक शक्य ना. ताका डोमिसायल सर्टिफिकेट कोणे दिली, ताका कोंकणी येता हें कोणे सर्टिफाय केलें, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पूण एट द सेम टायम हो पर्टिक्युलर डॉक्टर यादवा सिलेक्ट करता आसतना आनी एक मेजर रूल बायपास जाला. जेन्ना अशी एडवर्टायजमेंट येता आनी हे पोस्टाक एडवर्टायजमेंट अशीच आयिल्ली तेन्ना रूल म्हणटा की पयलीं प्रोफेसरा कोण एलिजिबल आसा जाल्यार पळोवप. जर प्रोफेसरा कोण एलिजिबल ना जाल्यार एसोसिएट प्रोफेसर, आनी तसोच एसोसिएट प्रोफेसरा जर कोणी एलिजिबल ना जाल्यार असिस्टंट प्रोफेसर घेवप. क्लियर युनिव्हर्सिटी रूल. आता हे पोस्टाक वो विकास यादव वो प्रोफेसराक एलिजिबल ना, वो एसोसिएट प्रोफेसराक एलिजिबल ना आनी ताका असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सिलेक्ट केला. एक इम्पॉर्टंट गजाल सिलेक्शन पॅनलान बाजूक दवरले म्हणटा ते एक गोंयकार कॅन्डिडेट आशिल्लो हू वॉज फुल्ली एलिजिबल फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट. ते गोंयकार कॅन्डिडेटाक कुशीन दवरून हो कोण तरी भायलो कॅन्डिडेट घेवप, वो ते व्हीसीलो किंवा कोणालो तरी पेट कॅन्डिडेट काय कितें अशी दिसता की ताका एसोसिएट प्रोफेसराक कुशीन दवरून हाका घेतला एसोसिएट प्रोफेसर. आता दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस वन पोस्ट. आमचे मागीर लक्षात आयलें की असिस्टंट प्रोफेसर इन अप्लायड मॅथमॅटिक्स एंड स्टॅटिस्टिक्स हे पोस्टाकय एसोसिएट प्रोफेसराच्या पोस्टाक एक गोंयकार कॅन्डिडेट एलिजिबल आसतना ताका घेनासतना एक अगेन ऑब्वियसली फेवरेट ऑफ द वायस चान्सलर हॅज बीन सिलेक्टेड फॉर द असिस्टंट प्रोफेसर्स पोस्ट. गोंयकाराक हे युनिव्हर्सिटी भितर सरपाक दिवप ना अशी एक केरला लॉबी करता काय कितें. आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर जो आमचो सीएमय आसा ताणें हातूंत कितें लक्ष घालां. आनी सगळ्यात बरी गजाल म्हणल्यार 15 नोव्हेंबराक नवे रजिस्ट्रार पोस्टाची एड सुद्दां येता आनी आमकां मेळ्ळ्या त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हे एडाची आता गव्हर्नमेंट अप्रुवल आसा काय ना हाजेर दुबाव आसा. सो गव्हर्नमेंटा कडल्यान अप्रुवल घेनासतना खंयचेच हायर बॉडी कडेन ईसी कडेन कोणा कडेन कसलेच अप्रुवल घेनासतना वायस चान्सलर स्वता कितें तरी करता काय कितें स्वता युनिव्हर्सिटीत आपली संस्था म्हणून केला आनी तो चलयता अशें आमकां दुबाव आसा. तर हो व्हीसी जो केरलाचो आसा ताची जर लिंक पळयलें आतां युनिव्हर्सिटीची प्रायमरी बॉडी म्हणटा ती युनिव्हर्सिटी कोर्ट. त्या युनिव्हर्सिटी कोर्टात सध्या 4 वेकंट स्लॉट आसात. हे 4 स्लॉट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान नॉमिनेट करपाचे. पूण आमची गव्हर्नमेंटाक टायम ना. ते 4 स्लॉट कितलीशा म्हयन्यान वेकंट आसात. आमची गव्हर्नमेंटाक युनिव्हर्सिटी कशी चलता, युनिव्हर्सिटी कोण चलयता, थंय गोंयकाराची कोणी हीप राखता काय कितें हाचें कांयच पळोवन गेलें ना. सो दे डोंट इवन हॅव द टायम टू अपॉइंट दोज पीपल. पूण 10 नोव्हेंबराक म्हणजे कितले दीस पयलीं 15 दीस पयलीं चॅन्सलरान एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचे 3 लोकांक नॉमिनेट केले. आता हे 3 लोकांक नॉमिनेट केलं ते ती न्यूज खंय येता कौमुडी ऑनलायन म्हणून केरलाची वेबसायट आहा न्यूज पोर्टल ताजेर येता. कित्याक तेणें 3 जाण केरलाय. आता हे 3 जाण केरलाय. इन एडिशन एकेडमिक काउन्सिलाचे चॅन्सलर नॉमिनी जे आसा तातूंतले एकटो परतो केरलाय. तागेले एड्रेस तिरुवनंतपुरम. आता हाचे कोर्टाचे प्लस एकेडमिक काउन्सिलाचे जे 5 चॅन्सलर नॉमिनी आहा तातूंतले 3 केरलाचे, 1 हैदराबादचो. आनी तो हैदराबादचो जो आसा तो हे व्हीसीचो कलीग.
सो हे सगळे इम्पॉर्टंट पोस्ट जे आसा, जे पोस्टार युनिव्हर्सिटी कशें चलता तें पळोवप, युनिव्हर्सिटीची जे कितें चल्लां ताचेर लक्ष दवरप, हे सगळे फक्त केरळाचे आनी हैदराबादचे लोक येवनूच पळयताले. कोण गोंयकार एलिजिबल ना, कोण गोंयकार क्वॉलिफायड ना. आसा एक 2-3 गोंयकार नांवा पुरते तरी नॉमिनेट केल्ले आसा. ते हे जे गोंयकार जे इसीचेर आसा, एसीचेर आसा, तांकां आमी आव्हान करतात की तांणी हे कितें चल्लां, इसीची मिटिंगेक, एसीची मिटिंगेक कितें चलता हे तांणी स्वता जावन आपली जबाबदारी म्हणून पळोवची. and they have to expose what is going wrong. Otherwise, आम्ही धरतले की तेही हे सगळे रॅकेटा सगळे लाव. गोयची पेपरांनी न्यूज आयलीच नाहीच पडा. न्यूज गोवा युनिव्हर्सिटी न्यूज केरळाची न्यूज पेपरांनी. आता हे झाले केरला कनेक्शन. आता कमिंग टू नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रशांतान ते सांगले की ज्युनियर लायब्ररी असिस्टंटा पोस्टाक सगळं प्रोसेस जाला पण अपॉइंट जायना कित्याक सगळे एलिजिबल आहा ते गोंयकार. प्लस VC युनिव्हर्सिटी भितर असो रुमर स्प्रेड करता, तो स्वतः रुमर स्प्रेड करता की देर इज अ बॅन ऑन नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रुटमेंट. आता ताजे ह्यो रुमर स्प्रेड करपा फाटल्यान किती कारणां आमकां खबर ना. एक्चुअली कितें आसा, फाटली जे कितें नॉन टीचिंग स्टाफा अपॉइंट केल्ले तातूंत कितें तरी गडबड आसा म्हणून एन्क्वायरी जालो. ही एन्क्वायरी जी चालू आसा ताका आनी न्यू रिक्रुटमेंटाक कसलोच कनेक्शन ना. देर इज नो बॅन ऑन न्यू रिक्रुटमेंट. एक नॉन टीचिंग स्टाफा भितर एक स्पेशल केस जाला. 2013-14 एक सावंतवाडीचे गोबायला एक कपल तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर अपॉइंट केले. तेन्ना 15 वर्सां रेजिडेन्स आनी नॉलेज ऑफ कोंकणी वॉज मॅन्डेटरी. पण तांकां अपॉइंट करता आसतना कारण दिल्लें की UGC इज फंडिंग द सॅलरी. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान UGC कडल्यान फंड्स येता म्हणटकीर हो तांकां कायदो लागना अशी एक निमित्त दिवन तांकां अपॉइंट केले. पण 2020-21 UGCन फंडिंग बंद केलें. पण तांचो कॉन्ट्रॅक्ट अजून पर्यंत एव्हरी इयर रिन्यू जाता. सो आता ही दोग जाण आनी कितले जाणांक खबर ना, दोग जाणांक खबर आहा. ही दोग जाण ज्यांकां कोंकणी येना, ज्यांकां डोमिसायल ना, दे आर बीइंग पेड द सॅलरी फ्रॉम गोवन स्टेट फंड्स. बाकीचे गोंयकार आशिल्ले तांकां कंटिन्यू केल्यात. दे आर दॅट इज व्हेरी रायट बिकॉज दे आर एलिजिबल. पण हे लोकांक कित्याक कंटिन्यू केल्यात? आमी केरला कनेक्शन आसा हे सडनली सावंतवाडी कनेक्शन वयर सरलें. आता सावंतवाडी कनेक्शन कितली आसा, खंय आसा, खंयची जॉबांनी आसा हे दुसरे कडल्यान भायर सरता. आनी आमकां दिसता युनिव्हर्सिटींतय हीच स्पीड थंय पावल्या. सो युनिव्हर्सिटीची जे रिक्रुटमेंट जाला ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बेसिकली इन द लास्ट 7-8 years, हाजेर एक टोटल एन्क्वायरी जावची पडटली. वी डिमांड दॅट दिस शुड बी डन अँड वी डिमांड that what we are saying is just the tip of the iceberg. आम्ही ऐकलं त्या कोतान प्रत्येक अपॉइंटमेंटाक, प्रत्येक रिक्रुटमेंटाक असोच स्कॅम आसा. सो हाजेर आम्ही मागतात की चीफ मिनिस्टर हू हॅपन्स टू ऑल्सो बी द एज्युकेशन मिनिस्टर आणि इमिजिएटली सगळे प्रोसेसींग युनिव्हर्सिटी बंद करचे रिक्रुटमेंटाचे आणि इमिजिएटली एन्क्वायरी इनिशिएट करची की बाबा हे किती चालू युनिव्हर्सिटीत आणि हो वायस चान्सलर किती आपली संस्था म्हणजे चलयतात ताची वागणूक कितें की गोंयकार गोवन यूथ ताचे खातीर सफर जाता हें आमी लोकांच्या लक्षांत हाडून दिता.